येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. फोंडेच्या केबलिंग आनी सिवरेजीच्या हडबडीत कामांक बेजारल्यात लोक. पुराय रस्तो सोडला खणून. पावसा आदी सोंपयात कामां, मागला लोकांनी. महाराष्ट्राचे राजकारण, राज्यपालाचो निवाडो चुकीचो, सांगले सुप्रीम कोर्टान. शिंदेची शिवसेना बॅकफुटार. बांगलादेश दर्यादेग वाठारांत मोचा चक्रीवादळ. गोंयांत दाटल्यात कुपां. पावस नासलो तरी गरमी आसाच. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंड्यां चलिल्ल्या केबलिंग आनी सिवरेजीच्या हाडबडीत कामांक लोक बेजारल्यात. पुराय रस्तो खणून सोडला. ही कामां पावसा आदी पुराय करात, थळाव्यांनी मागला. आमकां उदरगतीची कामां जाय, पूण बऱ्या दर्जाची. 2 म्हयन्या आदी रस्ते खणले. लेवल केल्ले रस्ते सारखे करूंक नाशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक धोको निर्माण जाला. ते भायर दिसपट्टी धूल खावची पडटा. लोकांच्या जिविताक धोक्याचे जावन राविल्ले केबल घालपाचे काम बेगीन सोंपोवचे किसन नायकान मागला. अंडरग्राउंड केबलिंग म्हणजे एक बरी गजाल, जावकूच जाय अंडरग्राउंड केबल. तितून आयज अशी परिस्थिती आसा हांगा की सगळे रस्त्यार हांगा धूल एक पडल्यार उदक मारिना. दुसरें म्हणजे सगळी माती रस्त्यार उडयता, लोकांक त्रास जाता. पयलूनच हांगा सिवरेजीन सगळो रस्तो काबार केल्लो आहा शंबरांनी. तितून त्या कारणान लोकांक भरपूर त्रास जाता. आनी दुसरे केबल घालून जे पुरयता ते सारखे पुरयना. हांगा अर्देकाचे सायडून ते काम वयता तेन्ना भरपूर लोकांक त्रास जाता. सांजचे टायमार सांजचे टायमार हांगा गाडी सगळ्यो दोनूय सायडीन ट्राफीक फूल जाम जाता. तेन्ना जाता तितले बेगीन हे काम पूर्ण करचें. कित्याक पावस आतां लागीं पावलो. 15 तारीख नंतर जर पावस येयलो हे काम करूं मेळपाना. दुसरी गजाल म्हणल्यार जे केबल जे घातला पळय ते हांगा जेन्ना पुरयले तितून मागीर परत गाडी मुंगडटले, कित्याक ते सारके सक्सेसफूल जावपाना. तेजे नंतर हे जे पुरयता ते सारकेच पुरयले तेंच्यांनी. तितून गाडी बी कांय लोकांनी मुंगरपाक जायना आनी लोकांक त्रास जावपाक जायना. हांगा रात दीस हांगा लोकांक भरपूर त्रास काडचे पडटा. तितून हांगा रस्त्या सायडीन उदक मारपाचें आसता. हे उदक कांयच मारिना. हांगा बेसिस्त काम करता हे केबलिंगचे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते. तांकां लोकांचे कांय पडलेलेच ना. आनी तुका खबर आसतलें हांगा कितली ट्रॅफीक येवप वच करता. भरपूर लोकांक त्रास जाता. जाता तितले बेगीन हे काम पूर्ण करचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खणगांवकार आनी मनीषा जाधव. दवळेच्या त्या वादग्रस्त स्क्रॅपयार्डाचो उजो पालावला खरो, पूण धग अजून कायम आसा. आयज डेप्युटी कलेक्टर निर्णय घेवपाचो आसलो, पूण आतां ताणें 18 तारीख दिल्या. स्क्रॅपयार्ड काडपाच्या बाबतींत ताणें लोकांच्यो सुचोवण्यो मागयल्यात. लोक रास्ता रोकोचेर तयारीत आसा. फोंडे वाठारांतली स्क्रॅपयार्डां बरोच तेंप जालीं गाजतात. थळावो एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान हो विशय लावन धरलो. सरकारी यंत्रणे कडेन कागाळी पावयल्यो. कांय प्रमाणात कारवाय जाली बी, पूण हेर स्क्रॅप यार्ड तशेंच उरले. हालींच ढवळीच्या एका यार्डान हाहाकार माजयलो. त्या उपरांत काल थळावे एकठांय आयले, चर्चा केली. आयज हियरींग आसलें, पूण तें परत फुडें धुकल्लां. आयकात ताचेर एडवोकेट सुरेल तिळवेचें म्हणणें. कोवळे पंचायतीन फेब्रुवारी म्हयन्यान डेप्युटी कलेक्टराक एक लेटर बरयल्लें की धोळे एरियेन टोटल 11 इल्लीगल स्क्रॅपयार्ड चलता म्हणून. आनी त्या प्रमाणे तांकां शो कॉज नोटीस काडिल्ली एज पर सेक्शन 133 CRPC. ते पब्लीक न्यूसेस जाता आनी ते स्क्रॅपयार्ड कित्याक इल्लीगल स्क्रॅपयार्ड कित्याक बंद जावचे न्ही. आमी जेन्ना आर्ग्यू केल्ले तेन्ना आमी होच एक भंय दाखयल्लो की ह्या स्क्रॅपयार्डांक इल्लीगल आशिल्ल्या कारणान कसलेंच परमिशन ना, फायराचें परमिशन ना, पोल्युशन कंट्रोलाचें परमिशन ना. आनी हांगा कसलो एक इन्सिडंट घडपाक शकता आनी जातून कसली जिवीतहानी जावं लोकांक त्रास जावपाक शकता. आनी दुर्दैवान 5 तारखेक फाटल्या शुक्रारा एका स्क्रॅपयार्डाक केदो मोठो उजो लागलो. तो सगळ्यांनी पळयलो. 2 दीस हायवे बंद उरलो, तोय सगळ्यांनी पळयलो. सुदैवान कांय जिवीतहानी जावना. आनी तीच केस आज 12 तारखेक डेप्युटी कलेक्टरा मुखार आशिल्ली. आज हे 11 जाणांचे भितरलो एकटोय स्क्रॅपयार्डवालो हियरिंगाक येवना. तांकां तांची परमिशनां कितें आसा जाल्यार हाडून दाखय म्हणून सांगिल्ली, और तांचो रिप्लाय कितें आसा जाल्यार सबमीट कर म्हणून सांगलेलो. आमी आमची केस मांडली. डेप्युटी कलेक्टरान पूर्ण सहकार्य आमकां दिला. तांच्यांनी हो जो इन्सिडंट जाला त्या प्रमाणे फायर डिपार्टमेंट, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्थ डिपार्टमेंट, BDO आनी मामलेदाराक लेटर केलें आज आनी तांकां तांचो रिपोर्ट दी म्हणून सांगला.
जाणे करून आमची केस आनी भक्कम जातली आनी आमकां हे स्क्रॅपयार्ड सगळे जे इल्लिगल प्रकारे वावुरता ते त्या संबंधान आमकां ते काडपाक मदत जातली. मामलेदारान आपलो रिपोर्ट दिला. तातूंत 11 स्क्रॅप यार्ड बेकायदेशीर आशिल्ल्याची ताणें नोंद केल्या. ताचेरय सुरेल तिळवे उलयलो. मामलेदाराचो ऑलरेडी एक रिपोर्ट आयला आणि त्या मामलेदाराच्या रिपोर्टान मेन्शन केला की हे 11 स्क्रॅपयार्ड जे थंय आसा तेंचे कडेन कसलेंच परमिशन ना. मामलेदारान थंय वचून इन्स्पेक्शन केला, तांचे कडेन कसलेंच परमिशन ना. थंय बॅरल्स आसा, लाकडां आसा आनी बाकीचे कसले सामान आसा आनी पावसान हांगा उदक भरून मलेरिया डेंग्यूच्यो केसीस वाडपाची शक्यता आसा. मामलेदाराचो रिपोर्ट हे सगळे इल्लिगल स्क्रॅपयार्ड आसा म्हणून प्रूव जाता आनी पावसान हाजो आनिकूय लोकांक त्रास जातलो हाजोय बीन भंय आमकां दाखयता. फोंड्या स्क्रॅप यार्डांक लागून अघटीत घडणुको घडत आसात. लोक कागाळी करतात पूण तांकां फकत डेटी मेळटात. प्रत्यक्षात कारवाय कांय ना. सरकारी यंत्रणेची ही अनास्था पळोवन लोक फुर्योज जाल्यात. तांणी ह्या प्रकरणाचो सोक्ष मोक्ष लागना तो मेरेन रस्तोच बंद करपाचो निर्णय घेतला. कालचे बसकेचेर उलयतना नारायण नावती. स्क्रॅपयार्डाक उजो लागून कवळे हाहाकार जालो ढवळे आनी ताका लागून आज पंचायतीन मिटींग घेतली, कारण ती केस फाल्यां डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्टान हियरिंगाक येवपाची आसा म्हणून. सगळ्यांनी आपापली वेगळी वेगळी सजेशन्स दिली, पूण प्रत्येक कडेन इनॅक्शन जाता म्हणून त्या खातीर ताणें आतां ठरयलां की एक म्हणजे गांवच्या सगळ्या लोकांनी येवन रस्तो आडोवचो आनी जो पर्यंत हे ऑथॉरिटीज कसलीच एक्शन घेना तो पर्यंत हो रस्तो बंद दवरचो म्हणून. कारण प्रत्येक कडेन पळयलें कोर्टान गेले, कोर्टान केसी ड्रॅग जायत फुडें वचत रावता. प्रत्येक कडेन अपील जाता, स्टे जाता आनी ताका लागून कसलीच एक्शन जायना म्हणून. आनी दुसरें म्हणजे आमी स्वताच म्हणटा की ते इल्लिगल म्हणून, पंचायती सांगता ते इल्लिगल म्हणून, आनी त्या इल्लिगलाक जेन्ना स्टे मेळटा तर अशा प्रकारचे स्टे मेळून जर हे हाहाकार हो चलूच रावतलो जाल्यार आमी ठरयलां आतां सगळ्या हांगासर जमिल्ल्या लोकांनी की एक रेजोल्युशन घेवन डेप्युटी कलेक्टराक पयलीं कळोवचें की जर हाजेर कसलीच एक्शन जाली ना 8 दिसां भितर जाल्यार आमी रस्तो आडयतले आनी जो पर्यंत ऑथॉरिटीज एक्शन घेना तो पर्यंत हे रस्तो तसोच आमी ब्लॉक करून दवरतले म्हणून. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी संगीता ओली. महाराष्ट्राचो त्या वेळावयलो राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीन जुनात उद्धव ठाकरेच्या राजीनाम्या खातीर केल्ले विश्वासदर्शक ठरावाचे आव्हान बेकायदेशीर असल्याचो निर्वाळो सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तारा दिलो. सत्तेत रावूनय शिंदे गटाची शिवसेना आता बॅकफुटार आयल्या. कार्लोस फेरेरान ह्या विशयाचेर आपले विचार मांडले. आज सकाळी सुप्रीम कोर्टान कॉन्स्टिट्यूशन बेंचान जजमेंट दिला ते शिवसेनाचे इश्यू इफेक्ट कितें तो हांव आतां तुका सांगतलो. पयलीं सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिलो तो पयलीं सांगलें ते गव्हर्नराचें डिसिजन इल्लिगल. लिगली हो बरो लांब आनी फार सायटेड इम्प्लिकेशन की ते जनरली गव्हर्नराचे डिसिजन्स आर नेवर कॉल्ड इन क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ आनी तिका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आसता. सो नॉर्मली गव्हर्नराचे एक्शनाचेर केन्ना जजमेंट येना. बट दीस इज व्हेरी important कित्याक गव्हर्नर ऑल्सो एक्ट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॅन्डेट आनी ते कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे गव्हर्नर एक्ट करना तेन्ना मागीर कोर्टांनी स्टेप इन करूं जाय आनी कायदो कितें तो सेट डावन करूं जाय. हे जजमेंटान सुप्रीम कोर्टान सांगलां ते गव्हर्नर महाराष्ट्र गव्हर्नरान हो डिसिजन घेयल्लो तो फ्लो टेस्ट मागपा तो सामको इल्लिगल म्हण. इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कित्याक तेंचे मदें कितें झगडी जालो जाल्यार पासून कोणें दुबाव आशिल्लो जाल्यार थंय फ्लो टेस्ट मागूं जाय आनी सुप्रीम कोर्टान हें सांगलां. एक लेटर गव्हर्नरा बरयल म्हूण गव्हर्नरा पावर ना. तुमी फ्लो टेस्ट मागपाचो आनी इवन ऑपोजिशन कोड हॅव आस्क्ड फॉर अ फ्लो टेस्ट पूण फ्लो टेस्ट करनासतना गव्हर्नर धांवलो सरकार उडोवपाक आनी दीस डिसिजन ऑफ द गव्हर्नर वॉज क्लियरली इलिगल. हें सुप्रीम कोर्टान पयलीं डिसिजन दिलां. सुप्रीम कोर्टान पासून सांगलां दॅट ही रोम्ड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स ऑफ हिज ऑफिस इनटू द पॉलिटिकल एरिना बाय कॉलिंग फॉर अ ट्रस्ट वोट विदाउट एनी ऑब्जेक्टीव मटिरियल. म्हणलो हो सोदतालो मांडणी कितको काडपा हें सरकारा उडोवपाक. हें उतरां रोम्ड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स मीन तेगे एक्शन कंप्लिटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल म्हूण हेजेर सामको स्टॅम्प दिला सुप्रीम कोर्टान. असले गव्हर्नरान दवरपाचें न्ही. मागीर सुप्रीम कोर्टान पासून म्हणलां देर वॉज नो जस्टिफिकेशन फॉर द फ्लो टेस्ट
कित्याक नो जस्टिफिकेशन कितल्या सगळे अजून सरकारान आशिल्ले आनी तेणी म्हणलो ना वी हॅव लॉस्ट ट्रस्ट म्हूण कोणें बरोवन दिलो ना फ्लो टेस्ट मागलो ना आनी सुप्रीम कोर्टान हें इम्पॉर्टंट म्हणलां फ्लो टेस्ट कॅनॉट बी यूज्ड एज अ मिन्स टू सेटल डिफरन्सीस विदीन अ पॉलिटिकल पार्टी म्हळ्यार तुमचे पॉलिटिकल पार्टी भितर कितें जाता तुवें फ्लो टेस्ट यूज करूं जायना आय फील दॅट दीस इज अ क्लियर situation of danger for Eknath Shinde government. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भारतांतल्यो नर्सी संवसारांतल्यो बऱ्यो नर्सी अशें म्हणटात. नर्स ही दोतोर आनी पेशंट हांचे मदलो दुओ. कांय देशांनी पेशंटांक केन्ना डिस्चार्ज दिवप हे दोतोर न्हय नर्सी थारायतात. कांय देशांनी नर्सी पेशंटाची जतनाय घेवपाक दोतोरा परस चड रावंड अप मारतात. अशा नर्सींक सलाम. बांबोळे डेंटल कॉलेजीच्या दोतोर जिम सॅम्युएलाची ही उतरां. पणजेच्या फिदाल्गोत द ट्रेंड नर्सीस असोसिएशन ऑफ गोवा ब्रांचाचे वतीन आंतरराष्ट्रीय नर्सिंग डे मनयलो. द नर्सीस आवर फ्युचर ही या दिसाची थीम आसली. नर्सिंग डे निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सोहळ्याक डॉक्टर जिम सॅम्युएल, डॉक्टर गीता काकोडकार हांनी विचार मांडले. पळयात तो सोहळो. Gita Kakolkar, Director of Health Services, guest speaker Lieutenant Colonel Mata, ex-minister sir, and esteemed members of the Trained Nurses Association of India, the Goa chapter, dignitaries on the days as well as off the days, and friends. It's my privilege to participate in the felicitation of those who have rendered yeoman's service to humanity as nurses. Many years ago as a student I was reading When the Mango Tree Blossomed by one of the freedom fighters. I don't remember his exact name if I don't say it, but he wrote he was in the hospital and many of the nurses who looked after him, this was before liberation I think, were from South India. And today it's such a privilege to see that Goa itself has produced so many wonderful nurses. It's really remarkable. And you are the link between the doctors and the patients. You are the first line who come in touch with the patients. I was told that in the UK, it is the nurse who decides whether the patient will be discharged or not. It is, rather than the doctor, it is the nurse who finally decides. In the US, I was told the nurses take special rounds apart from the rounds which the doctors do. They have their own rounds. So the nursing profession is a most noble profession. And the service that many of you have rendered, I think God has seen it. And the patients have been very, very much blessed by the kindness that you have shown in the same league as that shown by Florence Nightingale, the lady with the lamb. So this morning, let me congratulate you on your hard work. I must say that Indian nurses are among the best in the world, if not the best in the world. All the dignitaries of their days and all, I should say, my colleagues, because today I saw so many people who have worked with me and brought me to this particular position. I remember all of you, and nurses are the greatest. Wish you all a very happy Nurses Day to all of you. या निमतान काय वेंचीक नर्सींचो मानेस्ता हस्तुके भोवमान केलो. पळयात ते देखदिणे खीण.
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवार बर्वे आणि संगीता ओली. क्रेसेंडो चिल्ड्रन कॉयरान आपलो दुसरो कॉन्सर्ट म्हापशेच्या सेंट झेवियर कॉलेज कॅम्पसात सादर केल्लो. ह्या कॉयराची सृजनशील संकल्पना डॉक्टर फादर रमिरोन केल्ली. परिपूर्णतायेन प्रशिक्षण दिल्लो 66 भुरग्यांच्या पंगडान हो कॉयर सादर केल्लो. पळयात कांय खीण. Thanking everyone for this great reality, Crescendo Children's Choir 2.0. I'm here to speak on behalf of the Crescendo team, on behalf of the students, singers, on behalf of the parents, and on behalf of this campus. My heart's thanksgiving goes to glorify God for inspiring us with such a beautiful evening. My thanks to my family of the priest residents at this campus. Your words and gestures always facilitate and encourage to give my untiring services beyond the academic circles. Thanks, Father Tony, Father Agnello, Father Luis, for being such a beautiful family of mine. Training the children choir has always been one of my best experience throughout the journey of my musical career. While I was conducting this choir, it was not like as if I was conducting the choir, but it was like as if I was performing with a complete new instrument. Every singer, every musician was like a new string for me, which I will strike, and I could get a different sound from this new huge instrument. Coming back to training the choir, the children, it's making them happy, giving them, getting them like you, making them like you is the key to it. My daughter has been part of the Crescendo Children's Choir this year, and I'm very happy to be a part of this Crescendo music family. And the word family is what is truly lived out here, because everything that has happened today has been a collaborative effort with a lot of hands working together. The parents, the children of course have been practicing for days and days. As a parent today, it was wonderful seeing these lovely children working so hard together. And of course there was a lot of troubles and efforts by every parent putting in today for this day. But yes, we see the outcome, and it was totally immensible and a wonderful experience for the day. Being part of the Crescendo family was a very good experience. Met different people, worked together as a big family to make this occasion a grand success. We also thank Father Ramiro and Sir Raj for their dedication for this program. Thank you. Being in Crescendo choir was a wonderful experience. It was very nice, and we practiced a lot to make all of this work. So in the end, we are very happy that it has turned out to be such a nice concert. गोवा 365 खातीर श्वेता गांवकर आणि मनीषा जाधव. बांगलादेश दर्यादेग वाठारांत वचपी मोच्या चक्रीवादळाक लागून गोंयांत मळबात कुपां दाटिल्ली पळोवपाक मेळटा. आयज पावस पडपाचो नासलो तरी दनपार उपरांत हवामान दमट जावन गरमी वाडटली. चडावत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जातले, उणे तापमान 27 डिग्री उरतले. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.